आयज राती तुमचे लागीं आज्ञा पालन आनी स्वताचे ताबो दवरप ह्या विशीं हांव उलोयतलीं. पोले जी कोण खरेंच उमेदीन आसात हांवें तांकां आव्हान दिलां ह्या सुमानाक म्हजी शिकोवन शिस्त आनी स्वताचे ताबो ह्या विशीं उमेदीन बरोवंक, कित्याक खरेपणी म्हाका आवडटा पालता तो लोक. तुजो न्हय शिस्त आनी स्वताचे ताबो ना तर तुका केन्नाच मेळचें ना जें तूं म्हणटाय तुका मेळोंक जाय वो जावंक जाय तें मनीस जातलें. आमकां शिस्त आनी स्वताचे ताबो आसा कित्याक ती उर्बेची फळां. ती आमचे भितर बीं कशीं आसात आनी जितली आमी ताका उजार कोत्तात तितली आनिकूय ताची उदरगत जाता. तूं जाणूय आमकां सगल्यांक स्नायू आसात पूण तुज्यान ते पळोवंक जायना कित्याक ते ल्हान बीं कशे. तुवें ते वापरूंक जाय, तुवें ते उजार करूंक जाय. जेन्ना पयलींच हांवें व्यायाम करूंक सुरू केलें सुमार 4.5 वर्सां फाटीं हांवें केदींच वजनां उखलूंक नासलीं. म्हजे स्नायू सुमारचे आसले आनी हांगा कितें कोत्ता त्या पासत पूण तितले गोरवान बरो सारकें न्हय. आनी सुमार 4 म्हयने हांवें व्यायाम केल्या उपरांत एक दीस हांव बसलेलीं आनी म्हज्या पांयाक हांव पळयतालीं आनी म्हाका एक गुलो दिसलो. आनी हांवें चिंतलें ओ म्हजे माय म्हाका कसलें वाडप जालां. हांव मातशें भियेलें आनी मागीर हांवें दुसऱ्या पांयाक पोटलो हात लावलो आनी थंय आसलें. आनी अकस्मात हांवें चिंतलें ओ एक स्नायू. म्हज्यान खरेपणी हात लावं येता तेदो स्नायू आसलो. बरें, पोले तुका स्वताचे ताबो दवरपाचें फल आसा पूण घडयेक तुका ते उजार करपाची संवय ना. घडयेक तूं अदीक लक्ष तुज्या भावनाक दिताय वो हांगा कोण आसा जाणें आपल्या भावनाचे तालनेक अदीक लक्ष दिल्लें आसा. वो घडयेक तुका कशें दिसता ताका तूं कितें कोत्ताय वो तुका कितें जाय. आमकां कितें जाय कितें चिंतात कितें दिसता तो आमचो आत्मो. जेन्ना बायबल कुडी विशीं उलयता ती खबर कोत्ता तुका कितें जाय, तूं कितें चिंताय आनी तुका कितें दिसता ह्या आत्म्याच्या बांधनाची. तुजी कुडी सवय पूण आमकां उर्बा मार्गदर्शन दिता. आमी आमचें चिंतना आमचे इच्छा आनी आमच्या उमाल्या प्रमाणें चलोंक फावना पूण उर्बे प्रमाणें चलोंक जाय. आतां आयज रात्री जर हांवें तुमकां विचारलें तुमी कितलीं जाणां चिंतात देवाची आज्ञा पाळप चड म्हत्वाचें म्हूण तुमी कितल्या जाणां वय म्हणपाची. पूण तें करूंक तुका स्वताची ताबो आसोंक जाय म्हूण तुमी जाणत कित्याक सगळें जें देव आमकां कर म्हूण सांगता तें आमकां म्हणचें ना ओ ये वाव हांव रावताली तूं म्हाका तें कर म्हणटाय म्हूण. केन्नाय तूं रावताय कितें खरेंच 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 वायट करूंक आनी घडयेक तूं तें करूंक पावचें आसा आनी शेकी मागीर तूं शेकी देवा कडच्यान आयकतलें जें तें तो तुका कर म्हूण सांगता आनी ना म्हणटा. तेन्नाच बंद करूंक तुका स्वताचे ताबो दवरचो पडटा आनी तुजे कुडीक आपली इल्लीशी मजा दिवंक. पूण तुवें मुखार वचोन देवाची आज्ञा पाळूंक जाय. तूं जाणाय जर तूं तुजे कुडीक जाय तें दिनाय जाल्यार ती निराशी जाता. वणटें काडटा चुचुरें दिसता तिका. केन्नाय ती खरीच रागार जाता आनी उत्सांबलूय जातली. आनी आमी शिकोंक जाय की हातूंत चड अंतर ना म्हूण. आमच्या जिवितांत चड म्हत्वाचें तें शिकोवंक खरें कशें पूर्णतायेन देवाची आनी आज्ञा आमी पाळूंक जाय ती. आतां म्हाका धीर घेवन सांगूंक जाय की कांय प्रश्न ह्या बिल्डिंगान आसलेल्या मनशाचे जे आसात न्हय हांव सगल्यांक म्हणना पूण हांव जाणा तुमी कांय जाणां बरीं म्हूण पूण कितलीं तूं जाणय तूं नोकोय. म्हाका खात्री आसा आयज राती तुमच्या हांगा वयर येवन चड बरें जावपाचें शिकोवन दिवं येता. पूण घडयेक थंय भायर कोण कांय जाणां आसात जांकां गरज. हांवें म्हटलेलें आनी घडयेक कांय जाणां टीव्हीर पळयतात. म्हणजे मुद्दम तुमचे मदें कांय जाणां आसात जांचे प्रश्न आज्ञा पालिना जावन उत्पन्न जाता. तूं जाणत ज्यो वस्तू तुमी कोत्ता आनी करीत रावतात तांकां निमितां दिवन आनी देंवचाराक तुमी दार उकोडटात. वय भयणी हांव देंवचाराक नाकारता आनी ताणें पोलापोल काडूंक जाय. जाकोब 4:7. पूण तूं जाणा हें खरेंच ग्रांथ म्हणना. तूं फकत वर्देन सांगताय. खरेपणी थंय म्हटलां स्वताक देवाक स्वाधीन जा. देंवचाराक नाकार आनी तो
पोवतलो. आमच्या आज्ञा थोडी नेसो आनी मागीर येन्ना देंवन सर आमकां त्रास दिता ताका नाकारूंक प्रयत्न करूंक हांवें तो कसो नाकारलो म्हजे लागीं आनीक नाकारणी नासली म्हजे लागीं खरेंच. हांव हातून 1970 वर्सान आयली जेन्ना सगळ्या कॅम्प जमाती जाताल्यो आनी जिन्सावार सेमिनार आत्मीक झुजा वयर आनी मागण्याची झुजां मजबूत किल्ले मागण्यांनी सकल उडोवंक आनी हांव सांगता हांवें म्हजो तालो बसोसो देंवचाराक बोब मारली. पूण गरज आसली हांवें आज्ञा पाळूंक. तुमकां कितल्या जाणांक थावें जाला की जेजूक देंवचारा विरुद्ध चड प्रस्न नासले? ताणें कसल्याच बोंबा आनी कुंयुच्यो मारूंक ना. तो चलत आसलो देंवचारान म्हणलें ह. कित्याक तो पुर्णतायेन आज्ञा पाळटालो. देवा मुखार तो चलतालो. तो मोगान चलो. तो शांतीन रावो. आमी शिकोंक जाय देवा थंय एक सारकी आज्ञा पाळूंक. आनी हांव सुरवात कोत्ता थोडे प्रश्न घालून. आमचे लागीं अजुनूय कितल्यो वस्तू आसात ज्यो देवान तुका दिवन काड म्हूण सांगल्यात. आतां तुका तें ल्हान ही आयकोंक येता? ही म्हाका आवडटा. तूं जाणा कितें तें? तो एक रात्योर. हे म्हाका तें परत म्हणून दी. तुजे लागीं अजुनूय कितल्यो वस्तू आसात ज्यो देवान तुका दिवन काड म्हूण सांगला. घोडयेक तुवें तें 5 वर्सां जालीं उजार करूंक ना आनी तुवें आयकलां आनी कोणें म्हणलें ताका जाय म्हूण तें. आनी तुवें रोखडेंच तयार जावन देवाची आज्ञा पाळली. पूण ताचे बदलेक तुवें चिंतलें वय घोडयेक एक दीस म्हाका ती गरज पडत. तर अजुनूय तें थंय तुवें दवरलां. ती एक सुवात जंय आमी शिकोंक गरज. रोखडेंच आज्ञा पाळूंक दिवंक जें कितें देव आमकां दी म्हणटा पळय तें आमी दिवंक जाय. आनी हांव तुका एक काणी सांगता जें तुका हे बाबतींत आदार दितली. पळय हांव सोत मानता आमचे लागीं कितेंय आसल्यार जावं तें दुडू वो वस्तू सो आमकां तें देवान नेमूंक ना ताचो आशिर्वाद आमकां मेळचो ना. तर एक फावटी देवान आमकां सांगतोच आनी जेन्ना हांव म्हणटा तुका सांगतोच हाचो अर्थ न्हय सगलो वेळ तो तालो आयकतलो म्हूण. म्हणजे तुका तुज्या काळजांतल्यान खबर आसा. चलात म्हणजे आमी क्रिस्तांव. देवाचो मोग आमचे भितर आसा. म्हणजे सादें गिन्यान आमकां सांगता जर तुजे लागीं 4 कोट आसात आनी कोणाक थोडी थंडी आसा तुवें गरज तांतले हे काडून आलमारेंतले भायर काडून तांकां दिवंक. तें चिंतूंक तुका बुद्धिवंत जावंक गरज ना. आनी देव आमच्या भावार्थ आनी आज्ञा पाळपाचे गुण एक तरेन परिक्षा घेता आमकां सांगून आमी चिटकोन आसात त्यो वस्तू दिवच्याक. आनी गरज आमी शिकोंक चिटकून आसलेल्या वस्तू थंय सुटका मेळोंक गरज आमी आमच्या हातांनी वस्तू दिलतो दवरूंक आनी सजमोंक घेवंक की आमी देवाचे सेवा करपी म्हूण न्हय दोनी आनी कसलेच वस्तूचेर. आमचो अधिकार ना बरें ताल्यो पेटोवंक बरें जाता. जे सगळे देव तुका दी म्हूण सांगता तें कितें पोन्नें वो पिजलेलें जें तुका नाका जें तूं आनी कोण उजार करिनासलो तसलें न्हय. कांय वस्तू तो तुका दी म्हणटा ज्यो तुका खरेंच आवडटा आनी तो त्यो वस्तू तुका आवडना त्या मनशाक पासून दी म्हणटलो. आवच ओ म्हजें माय. तें दिवंक एक आगोडाय आसा ती खरी. आतां तुका त्यो वस्तू म्हाका आवडना त्या मनशाक दिवं. सगळें जें देव आमकां कर म्हूण सांगता तें शेकी आमच्या बऱ्याकूच जातलें बऱ्याकूच. जर तूं सजमना आनी आयज राती हांगाचे गेल्यार कांयच घेनासतना म्हाका जाय तुवें हें तरी सांगाता व्हरोंक. तर एक वस्त जो देव तुका आपल्या उतरान कर म्हणटा वो पवित्र आत्मो सांगता जावं तें एक छापलोलें उतर एक बरयल्लें उतर बायबलींतलें वो एक असलें उतर जें तुका सारकें पवित्र आत्म्या वरवीं येता. तें फकत तुज्या बऱ्याक आनी तुज्या फायद्याक. तें सपय न्हय जायत. तें सुसेगाद न्हय जायत. तें तूं कितें करूंक सोदता तसलें न्हय जायत. तासली तुका घडये कांयच सजमनी मेलो ना जाय वो आतवेंच दिसत. पूण एक फावटी जेन्ना आमकां थावें जाता तो देवूच म्हूण जाल्यार अदीक बरें आमी पावल मारून वावर करूंक कित्याक अशें करिना तर आमी आमकांच फटयतात.
आतां पोले साबार वर्सांक म्हजें चिंतप आसलें की म्हज्यान सुमान भर कितेंय करूंक जातलें, मागीर इगर्जेक वचून आयतारा दीस सगळें सारकें जातलें. आनी अशें जायतोच लोक चिंता. पूण ती देवाची येवजण आमच्या जिविताक न्हय, आमकां निर्मिल्यान आमचें निर्मण आमी जेजू क्रिस्ताच्या रुपण्याचो नमुनो जावंक, आमच्या सगळ्या वागपान क्रिस्ता परी जावच्याक, आमचे भितर पवित्र आत्म्याचें फळ आसा, बी कशें, आनी आमी देवा सांगाता वावरूंक जाय ताका फलादीक करूंक. बरें परत ते परिस्थितीक जंय आमी वस्तू दवरतात ज्यो देवान आमकां दी म्हटल्यात. म्हजे कडेन एक रायन स्टोन ब्रेसलेट आसली. तूं जाणाय रायन स्टोन तितलें म्हारग न्हय. म्हाका उगडास पासून ना, हांवें ती खंयसर घेतलेली. म्हाका दिसता कोणें म्हाका दिल्ली आनी ती खरेंच नाजूक आसली. ताचे वयरे बाजूक एक रायन स्टोन आसलो, क्रावात आसलो आनी म्हाका ती चड बरी दिसताली. तर खरेंच म्हाका ती आवडटाली. म्हणजे खरेंच 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 ती म्हाका चड चड आवडटाली. बरें त्या वेळार एक चेडू आमच्या मागण्याच्या जोम्यान कांतार करी आनी म्हाका अशें दिसून येतालें की देवाक जाय म्हूण हांवें ती ताका दिलेली आनी म्हाका नाका आसली तें दिवंक. म्हाका ती दवरूंक जाय आसली. आनी तें एक बारीक चेडूं आसलें म्हणटोच हांवें म्हणलें, ओ देवा, ती ताका जावची ना, तें कितलें धाकटें, ती ताच्या हातांतली पडटली. आनी उपरांत तें निमीत उजार करून, तुजा न्हय, कित्याक हांव ताका कॉन्फरन्साक पळयताली, तर हांव कॉन्फरन्साक तें घालून वचो, तुजा न्हय. तर हांव हांगा उबी रावन सगळ्याक सांगतात आनी दिवंक जाय म्हूण आनी देवाची आज्ञा पाळूंक जाय म्हूण. आनी देव म्हाका पद्द्या फाटल्यान ती ब्रेसलेट दिवपा विशीं फुडो कोत्ता. आनी मागीर हांवें चिंतलें, बरें तुजा न्हय, म्हाका दिसता ताचे कातीचे रंगार भांगार बरें जगतलें, रुपेची देखून म्हाका दिसना सोबतली. कोण पूण खबर आसा मूर्ख निमितां कोत्तात त्या विशीं? कोणी ना जावंक जे देव आमकां कर म्हूण सांगता पळय तें. आनी तुमकां कांय जाणांक जिवितान व्हड प्रश्न आसतले आनी तूं चिंताय, ओ देवा पासत, तुजा न्हय, कसले म्हत्वाच्या वस्तू बद्दल आमी उलोवंक जाय. बरें तुजा न्हय, ल्हान वस्तू आमी पाळूंक जाय, मागीर व्हडल्यो वस्तू पावतल्या. देव आमकां ल्हान वस्तू वरवीं व्हडल्या वस्तूची जाणवाय दिता. देखून आयज राती स्वताक फटोय नाका चिंतून की ल्हान वस्तू तुज्या जिवितान आसात त्यो म्हत्वाच्यो न्हय, कित्याक देव ल्हान वस्तू विशीं चड काळजी घेता. आनी चिंती नाका की तूं कितें कोत्ता जें तुवें करूंक फावना आनी कोण तुका पळयना म्हूण, तुका पर्वा ना म्हूण. देव सदांच पळयता. सदांच. म्हणटोच म्हाका थोडो वेळ लागलो, पूण शेकीत दुखी जावन हांवें ताका ती दिली आनी जेरूल. हे साबार वर्सां फाटीं जालें आनी हांवें ताचें व्हड नाटक केलें. ओ बरें, आयज देवान म्हाका तुका दी म्हूण सांगलां. आनी तुजा न्हय, तो एक व्हडलो त्याग जो हांवें केला. म्हाका खरेंच आवडटा ही ब्रेसलेट. तुजा न्हय, म्हाका तुवें जाणो जावंक जाय, म्हाका तुजी कितली काळजी आसा, ब्ला ब्ला. ती ब्रेसलेट ताका दिली. म्हणटोच दोन पावटी आनी तुजा न्हय ते ब्रेसलेटी बदल नासलें. देव तुज्यो वस्तू काडून घेता ते बाबती न्हय, मुद्दो तो वो देवाक जाय लोकांक आशिर्वाद दिवंक. आनी तिका खरेंच ब्रेसलेट नाका आसली, ताका फकत गरज आसली हांवें ताका खेरीत मान्यताय दिल्ली आनी ताचे पासत कितें केल्लें. आनी जायते पावटी ती वस्त न्हय, देव ती वस्त उजार करता आपलो मोग दाखोवपाक. आपलो मोग देव वस्तू उजार करता लोकांक आपलो मोग दाखोवंक. आयकलां म्हजें? देव वस्तू उजार करता लोकांक आपलो मोग दाखोवंक. सगळ्याक देंगी बरी लागता म्हणटोच ती तें तुका आवडटा ना. म्हणटोच ती तें ब्रेसलेट घाली आनी हांव कॉन्फरन्साक पळयतालें आनी हांव ल्हानश्यो वस्तू म्हणत रावली, तुजा न्हय, जश्यो ओ ती खरेंच सोबीत ब्रेसलेट, अपेक्षा दवरता तुका आनंद दिता म्हूण. म्हणटोच शेकी तें अशें म्हणूंक पावलें. ताणें म्हणलें, तुजा न्हय, म्हाका दिसता देवाक जाय तुवें तुका परत दिल्ली. आनी हांवें चिंतलें, वय ताका तेंच जाय. पूण आतां हें म्हाका तुमकां सांगूंक जाय, तें म्हाका एक लिसांव आसलें, सत मानता. देवान ही सगळी मांडावळ केली म्हाका शिकोवंक, जें हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां. हांवें ती ब्रेसलेट घरा गेली आनी म्हज्या दागिन्याच्या बॉक्सान घातली. आनी आयज पासून ती थंयच आसा, जे घडयेक 10 वा 15 वर्सां फाटीं जालां. आनी हांव ती सदांच म्हजेर उगडासाक दवरतली, कित्याक
त्या उपरांत जेन्ना हांव चिंताली ती ब्रेसलेट घालूंक म्हाका ती आवड नासली. हांवें तें घातल्यार बरें दिसना. हांव चिंता ही झगझगो पासून ना, म्हाका ती आवडना. आनी जे लिसांव म्हाका देवान शिकयलें, एक फावटी हांव तुका कितें दी म्हणटोच तें परत तुका नेमूंक ना. चलत आतां तें तुका आनीक नेमलेलें ना, आनी जर तूं तें दवरल्यार तुका त्या उपरांत ताचो आनंद मेळचो ना. आनी हांव इतली पासून म्हणटा की जर देवान तुका दुडबा विशीं कितें दी म्हटल्यार आनी तें तूं दिना जाल्यार सागोन देंवचार तें तुजे कडचें व्हरतलो. बायबल म्हणटा जर आमी दितना देवाची आज्ञा पालीत तर जाल्यार तो आमचे पासत देंवचाराक नाकारतलो. पूण आमच्यान खरेपणी दुस्मानाक आमच्या जिवितांत दारां उगडूं येता. आतां हांव म्हणना की तुमकां दर एकल्याक जांकां प्रश्न आसा तांणी आज्ञा पालिनासतना दुस्मानाक दारां उगडल्यान म्हूण. दुस्मान आमचे फाटल्यान येवंक जायतीं कारणां आसात. तो आमचे फाटल्यान येता आनी कितें बरें कोत्ताना आनी आमचे फाटल्यान कितें वायट कोत्ताना येता. केन्नाय खोलोंक कठीण जाता खंयचेय पळय. पूण तितलें मुर्खूय जायनाका देवा थंय तुजें काळीज उकोड ना जावंक आनी म्हणून हांगा कितें पूण आसा जें हांवें चुकयलां. जर हांव आयज राती म्हटल्यार तुमचे मदें कितलीं जाणां आसात जांच्या जिवितांत भाग आसात वो भाग जर तुका खबर आसा तूं देवाची आज्ञा पालिना म्हूण. हांगा ती तुजे परस ओदीक सोत उलयतात. हांवें हात उबार म्हणूंक ना आनी सुमार व्हडल्या लोकान हात उबारले. बरें आतां म्हाका पळयात, म्हजे मायचे कोदिलीन बसोंक उलोवंक जाय. हें सारकेंच मूर्खपण. कित्याक तशें तुवें करतोस तुका शक्ती आसना गुन्हेगारी दिसता आनी तूं जाणूय कित्याक हांवें तें केलां आनी खूब अनुभव केला आनी तुजे लागीं उलयता. हांवें तें खूब भरपूर केलां. पूण हांव तुमकां सांगता की तें करपाचें बंद कर. कित्याक देवान तुका आनीक जायतेंच दवरलां. ताचे कडेन ओगली शांती, ओगलो आनंद, ओगली शक्ती, ओगलो अधिकार, ओगले नेमणूक, ओगलो आशिर्वाद आसा. आमचो देव फावो की अदीक दिता तसलो देव. तो चड दिवपी उणें दिवपी न्हय. आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें सारकेंच आमच्या आज्ञा पाळपाक सोडलेलें आसा. आमी सोडवण क्रिस्ताच्या रोगतान विकती घेतल्या. पूण देव आमची परिक्षा घेता. तो आमकां थोडीशी जबाबदारी दिता आनी कांय वेळाक तो तीच सोडटा आनी तो आमची परिक्षा घेता. आनी जर आमी आज्ञा पाळून त्या भागान देवाची आज्ञा कशी पाळूंक जाय तर ती शिकल्यार जाल्यार थंय तो कांय वेळार रावता. कोण जाणो ह्या बिल्डिंगान आयज कितलो लोक आसा जो कोणाचेर पूण रागार आसा. तुमी खरेंच सोच सांगपी. हांव तुमकां हात उबारूंक पासून सांगू ना. आतां बायबल म्हणटा तुज्या रागार दिसाक पडोंक दिनाका, देंवचाराक तुज्या जिवितांत पावल घालूंक दिनाका. थंय म्हटलां लोकांक बोगस सोयतानाक तुजे वयर फायदो काडूंक दिनाका. तूं भावार्थान माग नेकोर देवा लागीं माग तुका दी म्हूण तुका गरज तें. पूण जर कोणा विशीं तुका कितें वायट आसा तें सोडून दी, वचोन दी. तसोच स्वर्गार तुजो बापूय तुका बक्षितलो तुजी पातकां आनी गुन्यांव. देव तुका लोकांक तांचे पासत बोगस म्हणना, तो तुका लोकांक तुजे पासत बोगस म्हणटा. जेन्ना तूं बक्षिना तूं स्वताक बंद करून घालता. म्हणटच सगळो लाखांनी लोक आसा जो वय इगोर्जेर येता आनी देवाचो मोग कोत्ता. पूण तूं जाणूय देवाचे मोग करपाचे पावंडे आसात. तुज्यान तुका जाय तितलो देवाशी लागीं आसूं येता. पूण तुज्यान एक पयशिरी सोयरीगत देवा थंय जोडूं येता. कित्याक तुजे आनी ताचे मदें वो सगळो कचरो आसा. आयज रात्री हांव तुमकां उत्तेजन दिता.
हांव तुका इतजेन दिता सांगोंक की आज्ञा पाळप जावन आसा सगल्या परस बरी वस्त जे तुज्यान स्वताक करूं येता. तुजी चाल देवा सांगाता आनीकय सुटसुटीत जातलें आनी तुजें जिवीत बिलकूल बदलतलें. आनी जरूय तातूंत तुका कांयच मेवपाचें ना तोरीय तुवें तें करूंक जाय कित्याक देवाचे पवित्र भिरांतीक आनी रागाक. देवान सांगलां तें कर हांव कोत्तेली, देवान सांगलां तें करिनाका हांव करची ना. वोय जॉयस हें कठीण. आयज सगळें हांवें म्हटलां आमकां कठीण कामाक नेमल्यात. तुवें म्हजें आयकलां? देवाक कांयच कठीण ना आनी तो तुजे भितर जियेता. तो तुजे भितर जियेता आनी जर तो कर म्हणटा तो तुजेच वरवीं कोत्तलो जर तूं ताचेर विस्वास दवरशी तर. चलात, तुका आगोड कामाक नेमल्यात हें आमी म्हणपाचें बंद करूंक जाय. तें चड कठीण, चड आगोड. आमकां आगोड कामाक नेमल्यात. तुजे लागीं कितल्यो वस्तू आसात जाचेर तूं रीण फारीक कोत्ता ज्यो देवान तुका घेनाका म्हटल्यात. वाव, तर बरीच आसात. आतां हांवें तुमकां सांगतोच देवान तुका घेनाका म्हटल्यात. परत तूं जाणय हांव हांव तालो आयकोपाची खबर करिना. म्हजो अर्थ असो की तूं जाणय आसलें गिन्यान सांगतालें तें घेनाका. वो तुवें सगळ्यान सुमाल्यांनी हुस्पलेलें तुवें सांगता थंय सोय केली त्या उमेलाच्या नेटान आनी ती वस्त घरा हाडली आनी तुका आवड पासून ना. आतां चड उशीर जालो. तूं नोको तिखे आसा आनी तुवें 3 वर्सांक ताचे दुडूर फारीक केल्यात. आतां तूं देंवचाराक नाकारताय कित्याक तूं ताचेर दबाव घाल आसा. देंवचाराचो गुन्यांव न्हय, गुन्यांव तुजो. म्हणजे कांय वस्तू आसात जाचो गुन्यांव आमी देंवचाराक घालूंक जाय पूण आमची चुकीक ताचेर घालचो न्हय. हांव एक पुस्तक वाचता वेगवेगळ्या खुर्सां विशीं जे आमी भोगचे पडटात आमच्या जिवितान आनी कशे वेगवेगळ्या लोकांक जिन्सावार खुरीस उजार करतात. थंय मुला जॉबाक देंवचार आसलो, देंवचार ताचें जिवीत ताका जिवंक बिलकुलूच दिनासलो. आनी कोणाक समाजान नांव जावंक शकता. आनी कोणाक गोडयेक दुडवांची तांक वो आनी एक मनीस जो तुजे खुशीक एक कांटो कसो तोपता. पूण थंय खबर करतात बायबलींतल्या वेगवेगळ्या लोकांची आनी तांचे जिन्सावार खुरीस कितें आसलें पळय तें. आनी थंय म्हटलां जेकोबाचो खुरीस ताचें जेकोबपण आसलें. आनी तें म्हजे भाशेन कित्याक म्हजो व्हड खुरीस म्हजें जॉयसपण आसा. चलात आतां हांव तुमचे कडेन उलयतां. तुमकां कांय जाणांक तुमीच तुमचेच खुरीस, गरज ना दुसरो हाडूंक. हांव तुमचो मोग कोत्तां. तुमचो मोग कोत्तां. आनी हांव तुमचो इतलो मोग कोत्तां की हांव तुमकां सत सांगता तुमकां आदार दिवंक. आनी म्हाका तुमकां हें सांगोंक जाय की जेजू आमचे पासत मरोंक ना आपूण निराशी जावच्यांक. ताणें म्हणलें म्हजी शांती तुमकां दवरता. संवसार दितात तशी हांव तुमकां दिना, म्हजी खेरीत शांती हांव तुमकां दितां. ताणें म्हणलें चोर येता मारूंक चोरूंक आनी नास करूंक पूण हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक पूर्णतायेन ताचो आनंद घेवंक तें बरोन वतो पर्यान. चलात. बरें तुमी जाणत आमच्या जिवितान आमी सगळ्यांनी तुलना दवरूंक जाय. तुलना आसप म्हत्वाचें. म्हणजे सगळें फावो तितलें कर पूण कितेंच चड करिनाका. आनी म्हाका दिसता जायते लोक अशें कोत्तात गोडयेक तांतले तूं एक दुसऱ्यांक हांव जालां तें जायंक उपगोवन आयल्या म्हाका फकत हांवूच जाल्लें जाय. तर हे दोनूय विशय बरोबर तुजें जिवीत खरेंच उंचल्या पांवड्यार पावयतलें. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.